as a member of one of the organization, we went to one of the prominent personality from Vasco. आणि ताका विचारले की तुम्ही सपोज आमच्या इव्हेंटाक येता जाल्यार एक बरें दिसतलें. ताणें म्हाका म्हटलें की आमी ही इज नोन, आय डोंट नो वेदर यू नो हिम ऑर नॉट, बाबू गडेकर फ्रॉम वास्को. आणि ताणें म्हाका एक सांगलें की हांवें गोंयान वचून दिंडीचे एक्ट दाखयले आणि जो यूथ जो खंय तरी भटकतालो ताका खंय तरी एक दिशा दाखयली आणि तशें करून संपूर्ण गोंयान हांवें दिंडीचो प्रभाव हाडलो. In the same way, clubs like Rotaract can act in the same way, not from spiritual point of view, but from empowerment point of view. And that is what we are looking for. Being a member of studies also, one thing is notable. That is, with the change in syllabus, again I'm stressing. एक वर्साचे इन्स्टॉलेशन सेरेमनी जाला. हांव आतां ह्या क्लबाचो 28th प्रेसिडेंट आसा. रोटरॅक्ट क्लब म्हणजे आमी कम्युनिटीक सर्व करता, ब्लड डोनेशन कॅम्प करता आणि खूब अशे सोसायटीक हेल्प करता. लायक स्पेशल चिल्ड्रन जे आसता तांकां तांच्या स्कुलान वचून आमी कितें ना कितें एक प्रोग्राम दवरता, तांचे मातशें एन्जॉयमेंटाचे पळयता. देन देर इज ओल्ड एज होम. ओल्ड एज होमान आमी वचून तांकां कितें तरी डोनेशन दिता, वीच इज पॉसिबल फ्रॉम क्लब सायड. बिकॉज डोनेशन म्हणल्यार आमकां खूब जाणांनी मातशें ह्या वर्सा हांव सगळ्यां कडेन मागता MLA आनी लोकल जे कोण आसा स्पॉन्सरर तांचे कडेन की मातशें तांणी आमचे ह्या वर्सा आमकां बरे भशेन हेल्प करचे. आमी आसात तांचे बरोबर. प्लस दीस इयर वी आर प्लॅनिंग वास्कोन आमी एक कल्चरल इव्हेंट करपाक सोदता. सो आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. एंड वी आर ऑल्सो प्लॅनिंग सम स्पोर्ट्स इव्हेंट वीच विल बी कमिंग सून. आनी आमी आनीक सांगपाक सोदता, आतां आमचो सप्ताह येवपा आसा तेन्ना आमी एक भजन स्पर्धा म्हणून दवरपाक सोदता फॉर मुर्मुगांव तालुका लेवल. सो सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे आनी आमी खूब कॅटेगरी सुद्दां दवरपा आसा, लायक फॉर सिनियर आनी ज्युनियर सेपरेट कॅटेगरी, सो दॅट एज डिफरन्सूय खूब आसता म्हणून आमी सेपरेट कॅटेगरी करून कॉम्पिटिशन दवरतले. आनी ह्या वर्सा आमी खूब न्यू प्रोजेक्ट करपा आसा. आनी आमचो एवरी इयर शस्त्रदीप प्रज्वलन म्हणून एक प्रोजेक्ट आसता सातेरी देवळान, ते खुबशे जाण पार्टिसिपेट करा आमच्या बरोबर ह्या वर्सा. सो हांव सगळे क्लबा कडेन मागता आमकां खूब सपोर्ट करचो आनी थँक्यू. खंय तरी तुमी 10 न्यू मेंबर ऍड केला आणि बरं तुमच्यावर कॉन्फिडन्स आहा तुमी न्यू प्रेसिडेंट जाल्ल्या. जे 10 हांवें न्यू मेंबर हाडल्या पळय ते खंय ना खंय आमच्या बरोबर पयलीं पसून आशिल्ले क्लबान, पूण ते ऑफिशियली मेंबर म्हणून नाशिल्ले, बट ते आउटसायड क्लब आमकां खूब हेल्प केला. लायक खुबशे सप्ता कमिटीन आसा, खुबशे मुरगांव हिंदू समाज हातून आसा. सो फ्रॉम देर नाव दे आतां तांचे सद्या ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जालां आनी ते आतां आमच्या बरोबर जॉईन जाला, सो दॅट दे कॅन हेल्प अस ऑल्सो. लायक पुष्कर पेडणेकर आसा, इराट करवीच्या सम फेमस पर्सनॅलिटी इन वास्को. सो हांव मागता सगळे आनी मेंबर आमच्या हातून जॉईन जावचे. वी आर रेडी टू टेक न्यू मेंबर्स एंड वी वॉन्ट सम कितें जाल्लें वास्कोन, लायक युथाक लागून कांय जायना. सो आमी ह्या वर्सा कितें तरी करपाक सोदता. So what is your message to Vasco and to Rotaract? This year we will rock and do something for the Vasco. तुम्ही पहिला असतले वास्को कांयच इव्हेंट जायना, सो वी आर प्लॅनिंग सम गुड. इफ एनीवन हॅज एनी आयडियाज दे कॅन ऑल्सो कॉन्टॅक्ट अस फॉर द इव्हेंट्स एंड एनीथिंग. वी आर हॅपी टू जॉईन विथ यू. तरी नवीन प्रेसिडेंट आणि सामको उमेदीन हा की सांगू शकता प्रेसिडेंटा बद्दल. पहिले तर एक अभिमान जाता की फ्रॉम वन ऑफ द फॅमिलीज हू रॅन वास्को एट वन पर्टिक्युलर पॉयंट ऑफ टायम तांचे भितर तो खंय तरी अंशस तांचो येवन आयज क्लब सांबाळटा. सेकंडली रोटरॅक्ट इज अ प्लॅटफॉर्म एक भुरग्यां खातीर, युथ्सां खातीर. आयज जो यूथ भटकता गोंयान तो रोटरॅक्ट, रोटरी, JC, लायन्स हातूंतल्या ह्या क्लबांतल्यान जॉईन जावन खंय तरी तो प्लॅटफॉर्म आपलो नवो बदल हाडटा आपल्या भितर आनी समाजा भितर. सो एक गोंयकारां भितर आनी समज समाजाच्या बांदवां भितर एकूच हें आसता की तांणी असल्या क्लबान येवपाचें, जॉईन जावपाचें. रोटरॅक्ट इज अ ब्रँड आनी वास्को भितून अशी क्लब्सांची खूब गरज आसा.
मोहिताक आमच्या एकूच हे आसा की कॉंग्रॅच्युलेशन, बेस्ट विशेस, एंड वी नो इट व्हेरी वेल, ही वील रॉक दीस पर्टिक्युलर. Okay, myself, Rotaract Tisha Naik. I am happy to serve and honored to serve as the secretary for the upcoming year for Rotaract Club of Vasco da Gama. And I encourage all the youth out there to participate as much as possible and do your best. And yeah, I'm looking forward to putting as much efforts as I can and help out along with the board of directors as well to the community and bring good. Well, I am Rotarian Nestor Sequeira, District Rotaract Chair, and we're looking at promoting Rotaract in the district in a lot more aggressive way. The whole purpose is to get the youth to enjoy under the banner of leadership and service and transform them, give them a lot of direction and let them flourish in this kind of organization which will see them excel in their own profession and network with people not just in the state of Goa but also in the whole country along with the international exposure. It's a fantastic opportunity for them and I hope many such Rotaract clubs will come and we'll have a lot more Rotaractors in the country. Thank you.